टुरिझम मिनिस्टर परुळेकाराची सेरूल कोमिदी नदीच्या लँड ग्रॅब केशींतल्यान सुटका ना. स्पेशल कोर्टान प्रकरण सिरियस घेतिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीक ही केस कशीच क्लोज करूंक मेळना. परुळेकारा आडची सेरूल कोमुनिदा चिटींग आनी लँड ग्रॅब केस क्रायम ब्रांच क्लोज करूंक सोदताली. स्पेशल कोर्टान अर्ज भायर मारलो. क्रायम ब्रांचीच्या तपासाचेर कोर्ट सातीस वेतना. सेरूला कम्युनिटीच्या लँड स्कीम केशींत ॲडव्होकेट आयरिशान घाल्ल्या प्रोटेस्ट पिटिशनाची कोर्टान दखल घेतल्या. टुरिझम मिनिस्टर परुळेकाराची सेरूल कम्युनिटी चिटींग आनी लँड ग्रॅब केस कोर्टान चलता. ही केस बंद करची म्हूण क्रायम ब्रांचीन अर्ज केल्लो. स्पेशल कोर्टान प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टा खाला अर्ज भायर मारलो. ह्या केशींत क्रायम ब्रांचीन सारको तपास करूंक ना म्हूण कोर्टान निरीक्षण केलां. केसीच्या क्लोजर रिपोर्टा आड एक्टिव्हिस्ट आयरिशान प्रोटेस्ट पिटिशन घाललें. कोर्टान ताची दखल घेवन क्रायम ब्रांचीक सारको तपास करूंक लायलो. 16 जानेवारी 2014 हे दिसा आयरिशान दिल्ल्या अर्जाच्या आदाराची म्हापसा JMFCन पर्यटन मंत्री परुळेकार, सेरूल कम्युनिटीचो तेन्नाचो एटर्नी पीटर मार्टिन्स आनी बार्देस कम्युनिटीचो तेन्नाचो एडमिनिस्ट्रेटर आयरिन सिक्वेरा आड FIRची ऑर्डर दिल्ली. सेरूल कम्युनिटीची जमीन फटींगपणा करून बळकायल्या म्हूण तिगांयचे आड FIR घालचो म्हूण आदेश दिल्लो. उपरांत ही केस क्रायम ब्रांचीक दिल्ली. स्पेशल कोर्टान केस 12 जानेवारी दवरल्या. पुरवठा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. नामनेचो गोंयकार चित्रकार पद्मश्री लक्ष्मण पै गोंय सरकारान गोमंत विभूषणान भोवमान केलो. कला संस्कृती खात्यान शुक्रारा खासा सुवाळ्यात ताका हो पुरस्कार दिलो. वर्स 1926 मडगांवां जल्मल्लो लक्ष्मण पै नामनेचो चित्रकार. ताणें आपल्या कलेच्या नेटार पद्मश्री धरून कितलेशेच राष्ट्रीय पुरस्कार जोडले. लक्ष्मण पै 10 वर्सां गोवा कॉलेज ऑफ आर्टाचो प्रिन्सिपल आशिल्लो. 5वो गोमंत विभूषण अवॉर्ड आमी आज दिता आणि तांच्या हातांतसून अनेक कलाकार तयार जाले, चित्रकार तयार जाले, मार्गदर्शन घेवन फुडें सरले. अशे लक्ष्मण पै life is like a flowing river. So I was born and there is one thing which I always consider is I never accepted things on its face value. I shall only accept things when I'm convinced the contents of the things. मध्यान राती सावन 500 नोटी रेल्वे वा ST बस बुकिंगाकूय बंद. फक्त बँकेत डेपॉझिट करपाच्यो. नोटी बंद उपरांत केंद्र सरकाराचे डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 15 आनी 26% वाडलां. दुसरे वटेन गोंयच्यो पंचायती कॅशलेस आनी पेपरलेस जावपाच्यो आसात. 1500 भितर पंचायत करपाचें टार्गेट पंचायत मंत्री राजेन आर्लेकारान दवरलां. ताळगांवां सगळ्या पंचायतीक शुक्रारा कॅशलेस ट्रेनिंग प्रोग्राम जालो. जर आमकां एक देख दिवंक शकता जाल्यार आमची सगळ्यो पंचायती अशा पद्दतीच्यो जावंक शकतात. वी कॅन सेट एन एक्झाम्पल ऑफ कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स इन गोवा फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री. आमच्या बाकी सगळ्यांनी आमचे कडेन पळोवपाक जाय की गोंयांतल्यो सगळ्यो पंचायती जे आसात ते सगळ्यो पंचायती कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनाच्या भितर गेल्ले आसात, उतरलेले आसात आनी काम करतात. हें आमकां दाखोवन दिवपाक जाय. जाल्यार फुडल्या कांय दिसां भितर आमी कॅशलेस अश्यो सगळ्यो पंचायती करपाक आमी यशस्वी जातले. आनी एक कार्यक्रम आमी करपाचो थारायतात. तोय आसा पेपरलेस आसतलो. तो म्हणजे पंचायत. आमी असेंब्ली पळयली. वाय नॉट हॅव पंचायत. ज्या पंचायतीन एखादे पंचायत डायरेक्टराच्या ऑफिसान एक आमचो क्लार्क बसून ताणें क्लिक केल्या बरोबर 190 पंचायतींनी वचूंक शकनात. कित्याक तो टायम पेड्ड्यार करपाक जाय, कागद कित्याक पेड्ड्यार करपाक जाय, पयशे कित्याक वगडावपाक जाय. दीस कॅन बी डन. वी हॅव डन दीस. म्हाका दिसता पंचायत म्हणून येणाऱ्या फुडल्या 10-15 दिसां भितर अशा पद्दतीचो एक प्रोग्राम आमी हांगा करपाक सोदतात. Goa as a progressive state, I feel it is one of the most progressive states in India, where there is a total population of around 14.5 lakhs and bank account of 22 lakhs.
इतले मजगतीं केंद्र सरकारान पोरण्या 500 रुपयांच्या नोटींचो वेव्हाराक वापर आयज मध्यानरातीसावन पुराय बंद केला. शुक्रारा मध्यानरातीसावन पोरण्यो 500च्यो नोटी रेल्वे तिकेट बुकींग वा स्टेट ट्रान्सफर बशींच्या तिकेट बुकिंगाक वापरूंक मेळच्यो नात. आतां 30 डिसेंबर मेरेन त्यो फक्त बँकेत डिपॉझिट करपाच्यो वा ते उपरांत RBIच्या कावंटर एक्सचेंज करपाच्यो. इतले मजगतीं नोटबंदी उपरांत सरकारच्या टॅक्स कलेक्शनाचे आंकडे आयल्यात. इन्कम टॅक्सा सारकेलें डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 15% वाडलां. वॅट, एक्सायज सारकेलें इनडायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 26% वाडलां. सरकारी तिजोरेंत डायरेक्ट टॅक्स 4.12 लाख कोटी जाल्यार इनडायरेक्ट टॅक्स 5.52 लाख कोटी जमा जाला. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊया एक ब्रेक.